म्हापशेच्या 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या सयत शुक्रारा 4 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. कोरोनाचो धोको सोंपूंक ना. कोरोना बळीचो एकूण आंकडो 3,339 पावलो. शुक्रारा 54 कोरोना दुयेंती सापडले. कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो परतून वाडपाक लागिल्ल्यान हुस्को वाडला. फाटल्या 24 वरांत भलायकी खात्यान 3,516 नमुन्यांची तपासणी केल्ली. तातूंतल्या फकत 54 जाणांचो अहवाल पॉझिटिव्ह आयलो. बाधिकार जावपाचें प्रमाण 1.5% आसा. बरे जावपाचें प्रमाण 97.75% आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत पयले सिझेरियन ऑपरेशन जालें. ह्या निमतान भलायकी मंत्री विश्वजितान बाळकाची आनी ऑर्डांतल्या सुविधांची पळोवणी केली. कोरोना कडेन लढो दितना हेर सुविधांचेर भर दिवपाचें आश्वासनय भलायकी मंत्र्यान दिलें. हांवें डॉक्टराक रिक्वेस्ट केल्लें तुमी एक वीक पयलींच्यान चालू जाल्ले डॉक्टर दीपा डॉक्टर आयरा की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें सुरू इनॉग्रेशन फुडें जातलें. हांगा कॅथ लॅब येवपाचें मागीर मुख्यमंत्री जे आसता आमी ठरयतले त्या दीस देशाचे प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करतले काय मुख्यमंत्री करतले ते मुख्यमंत्री ठरयतलो. मेन म्हणजे कितें की आयज तुमकां सांगल्या प्रमाणे ओल्ड हॉस्पिसियो इज बीन शिफ्टेड हियर फॉर्मली आनी इनॉग्रल फंक्शन जे आनी काय वयर सकयल कांय गोश्टी जाता ते फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न चालू आसा. पूण तुमकां सांगल्या सारकें आतांच्यान सगळे ओपीडी पासून सगळे एवरीथींग वील बी हियर. कांयच जुन्या हॉस्पिटलांत जे टीबी फॅसिलिटी जे रिहॅब आनी बाकीचे गोश्टी आसात DIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर that will be in the new old hospital, and for that special funds are coming for renovation and all. Whole idea there is not to use the dilapidated condition old wing. Old heritage wing which is there will be continued to be used by the health services, and that will be dedicated. I mean, ज्या तरेन Azilo renovate केला त्या तरेन तो renovate करपाक ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड स्पेसिफिक फंड्स अवेलेबल आहा. तशेंच ज्या तरेन Azilo केल्ले ऑस्पिसियो करून आमी तेजे ओरिजिनल आयडेंटिटी मेंटेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी थंय अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर इट इज बींग यूज. ते वयर टीबी हॉस्पिटलांत जे आशिल्ले ते थंय आमी हाडटा ऑलरेडी. आनी म्हाका दिसता फुडल्या वीक बाय अनदर 5-6 days सर्जरी बी ऑपरेशन्स बी सगळे हांगा दिस वील बी फूल फ्लेज सगळे. नथींग वील बी केप्टेड. तुमी आयले न्ही म्हाज्या वांगडा, तुमी CT स्कॅन इन्स्टॉल जाला पळयता. आतां आमी HLL कंपनीक ऑन बोर्ड घेतला फॉर डायग्नोस्टिक्स. And HLL company will be in talks. Will talk to Dr. Aira and Dr. Deepa regarding South Goa District Hospital's requirement. They are also, we are taking them on nomination basis, being a public sector undertaking, so that we are able to install the cath lab here. आणि आम्ही एडिशनल डॉक्टर्स घेतात. डॉक्टर सनत भाटकर म्हणून आम्ही न्यू डॉक्टर आम्ही प्रपोजल कॅबिनेट घेतले फुडल्या फावट, हू स्पेशलायज इन एन्युरिझम. म्हणजे स्ट्रोक्स जाल्यार तो मनीस ते स्ट्रोकाच्या पेशंटाक आम्ही ट्रिटमेंट योग्य तरेचे दिवं शकता. एन्युरिझम म्हटल्यार एक बॉल सारको जाता भितर ब्रेनान. ते प्लॅटिनम कॉइलच्या माध्यमांतल्यान आमी ते हे करता टायटनीड अप सो दॅट इट डजंट क्रिएट एनी डॅमेज टू द पेशंट. आनी आमचे कडेन एक स्पेशलिस्ट ना गोंयांत. सनत भाटकर इज ओनली स्पेशलिस्ट who does that. So we are going to start that. For this cardio, when we can expect? We are working on it on war footing. This hospital will be complete. You can see only when we have its independent cardiac facility here, and it's so that the people of South Goa don't have to go to Goa Medical College to take cardiac care. So that whole unit, just under Dr. Guru Prasad, will have to monitor. The whole unit, replication of that whole unit will be here. It's not that those doctors will come here on shift, but we need to take additional doctors for South Goa District Hospital. This was a dream of the people of South Goa that this hospital should be commissioned. Today we are starting it on the occasion on today's day. At least within 3 months we can have it. Sounds that. My bet is that before elections we should be able to commission it, and for that what doctors are available. It's not that doctors are not available. We need to only fast track the implementation. This will be formally inaugurated after discussing with the Chief Minister. So formal inauguration can happen because something or the other will keep on being happening here, upgraded. पहिली चालू तरी जावंक जाय. सावथ गोवाच्या लोकांक मागीर आनी फुडें हे करपाची गरज ना. आनी एक हांवें चिंतलेलें की लोकांक कन्सल्ट करून की पयलीं हांगा प्रपोजल आशिल्ले वयर नर्सिंग कॉलेज हे करपाक काय आमी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज ह्यो सगळ्यो गोश्टी चर्चा करूनच करपाक जाय. ओरिजिनल प्रपोजल ऑलरेडी अप्रूव्ड आहा फॉर नर्सिंग कॉलेज. नर्सिंग कॉलेज आमी जर हांगा केल्यार ते नर्सीस कॅन गेट हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स इन द hospital. So my thing is to revive that proposal of nursing. कित्याक प्रायवेट म्हणून सांगल्यार मागीर कॉन्ट्रोवर्सी जाता. म्हाका कॉन्ट्रोवर्सी, आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन बायिंग कॉन्ट्रोवर्सी फॉर फ्री.
भलायकी मंत्री विश्वजितान दसऱ्या निमतान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक भेट दिवन सुविधांची पळोवणी केली. दक्षिण गोंयच्या लोकां खातीर हॉस्पिटलात स्वतंत्र कार्डियाक युनिट सुरू करपाचो विचार आसा. हे युनिट सुरू जाले जाल्यार हांगच्या लोकांक जीएमसीत वचपाची गरज पडची ना अशेंय भलायकी मंत्र्यान सांगलें. हॉस्पिटलांतल्यो सगळ्यो सुविधा नव्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हरपा खातीर झुजा पावंड्यार काम चालू आशिल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें. तशेंच नर्सिंग कॉलेजीचो प्रस्ताव लेगीत मंजूर जाल्ल्याचें ताणें सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.